दिव्यवाणी 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 मुखाच्या बाबयनीनो पावलो तो एक इंजिनियर म्हाका मेळोंक जाय एक अपॉयंटमेंट जायचें म्हणलो आनी तो म्हाका मेळोंक आयलो तरणाटो चेडो बारी लक्षणाचो घटमूट चेडो आनी शिक्षण भारी हुशार तो मत्त हुशार भारी कश्टान शिकला तो मत्त रडलो येवन हांव ताका मेळ्ळ्या वेळार इतलो तितलो रडलो म्हणना उलोवंक जायना तकली फोन लागून रडलो उस्कारून तो रडलो तो म्हणलो हांव इतले कश्टान शिकलो बरे मार्क हांवें काडल्यात बरें फलितांश हांवें हाडलां तरी एका वर्सांत हांव काम सोदता म्हाका काम कित्याक मेळना कामच मेळना मो कितले इंटरव्यू हांवें फेस केल्या रे काम मेळना मो फायनल रावंडाक हर एका इंटरव्यूआंत हांव फायनल रावंडाक येता तरी म्हाका काम मेळना मो हांव इतलें मागल्या रे म्हजी मम्मी हर एका शुक्रारा उपास दवरून मागल्या रे देव कित्याक आमचे मागणें आयकना कित्याक म्हजें मागणें आयकना देव कित्याक मागणें आयकना सोमी कित्याक सायलंट रावला सोमी कित्याक सायलंट जाला कित्याक सोमी देव कित्याक मौन आसा कित्याक मौन आसा सांगा फादर कित्याक सोमी म्हजें मागणें आयकना कित्याक तो मौन आसा कित्याक तो सायलंट जाला ताका कशी जाप दिवची मोगाच्यानो ताका हांवें कितें सांगलें म्हणून जाप हांव सांगता आनीक आमचो बत्तो आयिल्लो ताणें कश्टान बैला गांव वचून जायते मिनतकान दुडू इल्लोसो कर्नाण तो दुडू हांगा इनवेस्ट केला हांगा बिजनस करून इनवेस्ट केला आतां ताका तितलो ताणें गळोवन हाडलो दुडू बिजनस गेला आतां रिकवरी तो फाटीं काडूंक जायना रिकवरी जावंकूच जायना देखून तो नव्यान धरल्यान ताणें मागणें केलां आनी घरा ताच्या कुटुंबाची मागतात देव कितें आयकना देव कित्याक म्हजें मागणें आयकना देव इतलें मागल्यार म्हजें मागणें आयकना देव कित्याक डिस्टंट जाला देव कित्याक पयस आसा म्हजें तावन म्हजें मागणें कितें आयकना म्हण बत्तूचें सवाल इनवेस्टमेंट केल्यात पयसो दुडू घाला इनवेस्टमेंटाक घाला रिकवरी करूं जायना रिकवरी बिलकूल फाटीं काडूं जायना पयशे आणखी घालून खंय येचें हांवें रिकवरीत ना म्हणटा तो आनीकले भुरगे म्हजेरशीन आयिल्ले लुसिया म्हणलें ताचो बापय आवय आनी लुसिया करून आयिल्ली लुसिया वगेत बसुल्लें पूण ताचो बापय म्हणलो म्हज्या दुवेक आमी 26 वर्सां थावन सैरीक पळयत येता ताका पासंद जाल्ली एक सैरीक ताका जाय जाल्ली एक सैरीक ताणें आशयल्ली आमी सगळ्यांनी आशयल्ली सैरीक जाय म्हणून म्हज्या भुरग्याक इतलें बरें इतलें मागणें था वर्सां ते रेतीर करता ताजें मागणें करता आतां ताका 30 आनी 4 वर्सां जालीं 10 वर्सां थावन आमी एक बरी सैरीक ताणें आशयल्ली ताणें सपनायल्ली सैरीक सोदता ती मेळना म्हूण देव कित्याक ऑलमोस्ट एबसेंट जाला म्हणटा बापय ताचो लुसियाचो बापय म्हणटा ऑलमोस्ट गॉड इज एबसेंट देव ऑलमोस्ट एबसेंट जाला कित्याक म्हूण सोडून देव नातल्या बरीत आमकां बगता एबसेंट बगता देव एबसेंट देव आमचे लागीं ना देव पयस आसा बगता देव एबसेंट म्हूण बगता म्हूण हें एक जालें हाका हांवें कसली जाप दिली म्हूण सांगता जिन्ना तें सोलोन पळय गी सोलोन आस्पत्रेक गेल्ले जिन्ना आमचें कितलें स्मार्ट 1 साडे 5 वर्सां ताका सोलोन आस्पत्रेक गेल्लें परिक्षा करूंक थंय परिक्षांनी कली पिडा आसा म्हणली एडमीट जालें जिन्ना फाटीं येवंक कुत्तना सोलोन घरांत हांव सोलोन आस्पत्रेक गेल्लें फाटीं येवंक कुत्तना तशें आमचो अण्णू ताणें अण्णू गेल्लो टेस्ट कर म्हूण गेल्लो एडमीट ಆಗಬೇಕು ನೀವು म्हूण जालें एडमीट जालो परिक्षा केली तो फाटीं येवंक कुत्तना घरा फाटीं येवंक कुत्तना मौन जावन फाटीं आयिल्लें आशें नातली ताणें
तें तांकां घडलें, आशेनांतल्यान घडलें. तांकांचे उमाळे, तांचे दूख, देव सायलंट कित्याक आमकां जाप दिना कित्याक, देव आमचे तावन पयस आसा कित्याक म्हणल्याक सवालाक ही जाप मोगाच्यानो. मोगाच्या बाबयनीनो, तांकां बगल्या ब्रीत पावलोक, लुसियाक, बत्तूक, तांकां बगल्या ब्रीत थोडे फावटी आमच्या दुखींत आमी दूख भोगतना, खंत बेचारे भोगतना, जडाय भोगतना, नश्ट भोगतना आमकां तेंच भोगतना गे देव कितें सायलंट म्हणून, म्हजें मागणें कितें आयकना, देव कितें सायलंट म्हणून आमकां भोगना गे. थोडे फावटी आमच्या पिडेंत आमी कितले मागल्यार गूण जायनातल्या वेळार देव कितें पयस आसा म्हणल्यार बरी भोगना गे आमकां. आमची मोगाची मरण पावल्ल्या वेळार, आमकां सोंसूं जायनातल्या वेळार देव कितें इतलो आमचे तावन पयस आसा, देव कितें आमचें मागणें आयकना म्हूण आमकां भोगना गे. देव कितें एबसेंट आसा, देव कित्याक ऑलमोस्ट एबसेंट आसा, ऑलमोस्ट सोडूं नये, देव एबसेंटूच आसा म्हणून आमकां कित्याक आमकां भोगता न्ही गे, थोडे फावटी भोगता न्ही गे. आतां जाप ही मोगाच्यानो. यम्मावसाच्या वाटेर ते दोगशीच काळजाच्या जडायेन चलतात आनी चलतात, निराशा बरोवन ते चलतात आनी चलतात, जेरुसलेम सोडून ते यम्मावसाक पाटयेताम चलतात. ते जेरुसलेमाक आयिल्ले जेजूक मेळोवंक, जेजू येवंक आसलो मेसाया, तो राजकीय फुडारी, दाविदा बरी व्हडलें राज सिंहासन बांदतलो आनी भोंवतणीचे सगळे राज ताच्या पांयां पडोवन नमस्कार करतले, ताका आस्तान ओंत्तले. ताच्या राजांत आमी व्हडले मंत्री जातले म्हणून हे दोग जाण शीस यम्मावस तांच्या घरा तांचें सोडून, आस्त बदीक सोडून, थंय सोडून, घर सोडून ते जेजूचो फाटलाव करून घेवन ताचे शीस जाल्ले. आतां ते आशेले जेजू आमकां बचाव करतलो, जेजू समृद्धी हाडटलो म्हूण ताणें आशेल्लें पुरा आतां निर्फळ जालें. निराशा बरोवन तकली फोंदा घालून ते चलतात आनी चलतात, वाट सागसाना तांची. तांणी फातयल्लो, तांचो सोमी म्हूण चिंतुल्लो आनी ताका बचाव करतलो म्हूण तांणी फातयल्लो. आतां ताका जेरुसलेमांत कुरसायलो. देखून जेरुसलेम पळोवन ते वेतात, फाटयेतात ते. तांची सगळीं स्वप्नां निराशेच्या फोंडांत निकेल्ल्या बरी तांकां भोगलें. नंतर एक पुरकी तांच्या सांगाता चलतना तांकां पैनारी जावन आयलो, सांगात दिलो ताणें, उलोवंत गेले. तांणी ताची वळख मात बिलकूल ताची वळख धरूंक तांचें जालें ना, तांणी वळख धरूं ना. तरी तांणी वळख धरनासल्यार तो तांच्या सांगात आसा, जिवान जेजू सोमी कोण ताणें फातयल्लो पळय तो तांच्या सांगात आसा. जायते फावटी पिडेंत जेजू ना, पयस आसा म्हूण आमकां भोगता, जेजू सायलंट म्हणून भोगता, जेजू उलयना म्हणून भोगता, जाप दिना, आमचें मागणें आयकना म्हूण भोगता, जेजू एबसेंट म्हणून भोगता. पूण तरी जेजू आमच्या सांगात आसा. त्या दोगां शिसांक जेजू तांच्या सांगात आसा म्हणून तांणी रेकग्नायज करूना, वळख धरूना. तांणी वळख धरचें तें दुसरें, तांणी वळख धरिनासल्यार जेजू तांच्या सांगात आसलो. आमचें जिवीत हाच्याकी फरक ना मोगाच्यानो. आमचें जिवीत अशेंच न्ही मोगाच्यानो. आमी राखतांव आनी राखतांव जेजू जाप दीत की म्हणून मागणें करतांव आनी राखतांव. मेळत एक जाप, दिखात आमची जिणी, वेतीत आमची समस्ये, आमची प्रॉब्लेमां सॉल्व जातीत म्हणून सोल्युशन मेळटलें म्हूण राखतांव, सैरीक मेळटली म्हूण राखतांव, काम मेळटलें म्हूण राखतांव, सवालां करतांव, जायतीं सवालां करतांव आनी मागीर अजापतांव. एक जाप येनातली पळोवन अजापतांव. अशें कित्याक जालें? देव कित्याक सायलंट? देव कित्याक डिस्टंट पयस आसा? देव कित्याक ऑलमोस्ट तो नासता आमच्या जिणेंत म्हणून कित्याक आमी अजापतांव? देव खंय आसा गी म्हूण अजापतांव, देव खंय आसा गी म्हूण विचारतांव. तो सगळे वेळी तो आमच्या संगीत आसा, तो सगळे आमच्या पयनांत तो आमच्या संगीत चलता. तांची दूख, त्या दोगां शिसांची दूख तो आयकता, तांची दूख ते सांगतात. आमी सगळीं चांडून गेल्ल्या जेरुसलेमांताची कच्चे असरी आमी पळयली, मेल्ल्यांक उठोवनशें आमी पळयलें, असरी आमी पळयली. देखून आमी ताचो फाटलो रावल्या. आतां कितें घडलें?
ते देदेच जाल्ले ते कितले देदच जाल्ले जेजू समजून काण येता. तो पवित्र पुस्तक उक्त्यान करता. तो पवित्र पुस्तक उक्त्यान करता आनी तांकां रिमायंड करता तांकां उडासा काडटा. तांचे कश्ट वळवळे ते अंत न्ही. तांचे सफरींग अंत न्ही. द सफरींग इज नॉट द एंड. महिमा येता. आमी कश्ट वळवळे आमकां आसात वय पूण महिमा पळयतना महिमा लागींच आसा. महिमा येता. महिमा आमकां रुपांतर करता. महिमा येता. आमचें घर आमचें कुटाम नंदन करता. महिमा येता. महिमा आमकां कुटाम नंदन करता. तांची काळजां महिमा येता म्हणटाना तांची काळजां पेटलीं. तांचो बरोसो परत उदेलो तांची काळजां परत पेटली. तरी पूण तांणी जेजूची वळख धरूं ना. पूण जेजून उंडो मोडटाना तांचे दोळे उक्ते जाले. उंडो मोडटाना तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तेन्ना तांणी जेजूची वळख धरली आनी ते फाटीं जेरुसलेमाक आयले. ते बिलकूल एम्मावसाक वचोन रावनात. ते फाटी आयले. ते फाटी आयले जेरुसलेमाक फाटी आयले. तांच्या कुटुंबाक जेजूच्या शिसांच्या कुटुंबाक शिसांच्या एकठाराक ते फाटी आयले. शिसांची कम्युनिटी सोडून शिसांचें कुटाम सोडून 6 मिलान सोडून ते फाटी वचोनात. ते रावले शिसा सांगता रावले आनी जेजू साक्ष दिली तांणी. तांचे दोळे उक्ते जाले. थोडे फावटी आमी जेजूची वळख धरिना. आमच्या कुटुंबांत आमकां समस्या आयल्या वेळार आमकां कश्ट आयल्या वेळार जेजूची वळख आमी बिलकूल धरिना. जेजू ना म्हणून न्ही. जेजू आबसेंट म्हणून न्ही. जेजूची वळख आमी थोडे फावटीन धरिना. भागार जेजूक आमी वळख धरिना. कित्याक जेजू नातल्या खातीर न्ही. मागीर कितें आमी वळख धरिना. आमचें दूख आमचें सोरो आमकां अडखळ घालता. जेजू मदें आमकां जेजूची वळख धरनातल्या बरी करता. देखून दूख आयल्या वेळार कश्ट आयल्या वेळार पिडाशिडा आयल्या वेळार अणवरां आयल्या वेळार नश्ट जाल्ल्या वेळार आमी सगळो दीस आमच्या दुखींत बुडल्यार जेजूक गामान दिना. जेजूची वळख धरूंक जायना. देखून जेजूची वळख धरचें जाल्यार मोगाच्यानो आमचे दुखा वयले दोळे काण, दुखा वयलें गामान काण, दुखा वयलें गड्डें काण, सोरो वयलें गड्डें काण जेजूचेर गामान दिजें. जेजूच्या आजारपणाचेर गामान दिजें. जेजूक वळख धरिचें. तो तुजे कडेन तुजे संगी तो तुजे संगी चलता. तूं चलतना तुज्या दुखांनी बरोवन तूं चलतना तो तुजे संगी चलता. मोगाच्यानो तूं मागणें आयकना म्हूण तुका बगताना जेजू मागणें आयकना. इतल्या कश्टांत हांव मागणें करता. ह्या पिडे शिडेंत हांव इतलें मागणें करता. जेजू आयकना म्हूण तुका बगताना जेजू तुज्या सांगाता चलता. तुका वळख धरूंक जायना. कितें म्हळ्यार तुज्या सगळें गामान तुज्या दुखी खंत बेजाऱ्यांत बुडोवन गेल्या वेळार जेजू तुका तें दिसना. कितें म्हळ्यार तें खंत बेजाऱ्या आडखळ घालता. तुजें गामान सगळो दिसी खंत बेतारचेर सुवाय मागणें म्हणटनाय तुजें गामान खंत बेताराचेर दुखाचेर सुवाय जेजूचेर न्ही. त्या वेळार जेजू तुका दिसना. कितें म्हळ्यार आडखळ आसा. तुजे कश्ट तुका तूं व्हडले आडखळ वणो रावता तिशीनाचो जेजू सांगताचो जेजू तुका दिसना. तुज्या एकसोरपणांत तुवें ताका पळयनातले वेळी हें सत तुवें उडासा दवरिचें. हें सत तुवें उडासा जेजू तुजे संगी चलता. तुजी दुखां आयकता पळयता. तुजे कश्ट वळवळे तो समजता. हें सत तुवें उडासा दवरचें. तुजी कन्फ्युजनाची वाट कन्फ्युजन जालां तुका घुसपट गोंदळान तूं चलताय तीच वाट तुका जेजूक मेळची वाट जाता. तुजें काळीज दुखली घडी, तुजें काळीज शिंदली घडी, तुजें काळीज दुखली घडी तुजें काळीज पेटची घडी जावन बदलाता. तुवें जेजूक रेकग्नायज करची. ताची वळख धरची. तुवें ताका रेकग्नायज करचें. तुवें ताका थोडे फावटी रेकग्नायज करूनाय. ताची वळख धरुनाय. तरी तो तुका क्लोज आसा. तुवें चिंतल्याच्या चड तो तुज्या क्लोज आसा. तुज्या लागीं आसा. तुवें चिंतल्याच्या चड तो क्लोज आसा तुका. तुजें सगळें तो चलचें बिलकूल जेजू रावयना.
बिलकुल जेजू तुजे समें चलचें, तुज्या सुखा दुखान कश्टां नश्टान तुजे संगी चलचें तो बिलकुल रावयना. तो तुजे सांगता चलता. तुजें काळीज उक्तें करना. तुजें काळीज ताच्या मोगान पेटयल्या वेळार तुवें ताची वळख धरल्या वेळार महिमेन तूं भरताय आनी तुजें जिवन पावान जाता, तुजें जिवन नंदन जाता. तुजें जेजू सुखा दुखान कश्टां नश्टान जेजू तुजे सगळें चलता. तुजे दोळे उक्ते करना, तुजें काळीज उक्तें करना, ताका वेलकम कर, ताका येवकार दी. तेदाळ तुजें जिवन तो नंदन करता, तुजें मागणें तो आयकता आनी तुजें जिवन पावान करता. हें जावन दी जिवन जेजून तुका दिवचें व्हडलें देणें, व्हडलें बेसांव. आमेन. दिव्यवाणी